गोयच्या शिमेमेरेन तामणार वीज प्रकल्पाचे काम पुराय जाला। मुख्य प्रकल्प आता तो कर्नाटकात जो मेरेन या प्रकल्पाचे काम जायना तो मेरेन 1200 मेगावॉट वीज गोयात येवपाक शकना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले। तशेंच गोय सरकार ह्यान फुडें ग्रीन एनर्जीचेर भर दितले अशें मंत्री सुदीनाचें म्हणणें। वीज संवर्धन सप्तका निमतान आयोजीत पुरस्कार भेटवण सुवाळे उपरांत मंत्री उलयताले। मेन प्रोजेक्ट जो आसा तो कर्नाटकान जोपर्यंत कर्नाटकान जॉईन जायना तोपर्यंत ती 1200 मेगावॉट वीज गोंया येवची ना कर्नाटकान। एनर्जी सेविंग हे प्रत्येक मनशान करचो आसता, कारण उदक आनी वीज ह्या दोन गोष्टी आपल्या लायफान इम्पॉर्टंट आसता आनी हें चुकून दवरपाचें काम आमकां फुडल्या जनरेशना पर्यंत दिवपाक जाय। फुडलें जें जनरेशन आसा आता जी भुरगीं आसा इस्कॉलाचे आहा जवळ जवळ 500 भुरगीं आशिल्लीं आनी मना पसून सगळीं जवळ जवळ 800 स्कुलांतलीं भुरगीं आसात आनी तांच्या मनार परिणाम जावपाक जाय की ही जी एनर्जी आसा ही एनर्जी जवळ जवळ 73% जी एनर्जी आसा ही थर्मल पावरान लागता। ही थर्मल पावर जी आसा ती कोल बेल्स आणि कोल चड पोल्युशन सगळ्या भारतांत करता। हो कोल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कमी करून ग्रीन एनर्जी आमी कशी तयार करतली ताजेर भर दिवन काम करपाचें गरज आसा। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सगळे स्टेटीक रिक्वेस्ट केला की प्रत्येकान आपले तरेन ग्रीन एनर्जी तयार करप। त्या प्रमाणे गोवा गव्हर्मेंटूय ताका आपले नवे जे प्रोजेक्ट आसा ते ग्रीन एनर्जीचे तयार करपाक सांगता। ह्या बरोबर एनर्जी कन्जर्वा खातीर प्रत्येक तालुक्यात आमचे प्रोग्राम आसतले आनी ते प्रोग्राम सक्सेसफूल